what was Mathany, who was Mathany. He stood for honesty, sincerity, and for the welfare of the Goan people. So I appeal to the Goans not to shout Mathany, 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 but to walk the talk and to stand and fight for the same values that Mathany stood for. And let's not forget, he was a very loyal BJP person. हांगा बरयल्लें आसा ताजी उतरां. इट इज बेटर टू लिव इन होप देन टू डाय इन फियर. हाचे खूब डीप इम्पॉर्टन्स आसा, डीप मिनींग आसा. आयज गोंयच्या लोकांच्या काळजांत उजो पेटुल्लो आसा गोंया सांबाळपाक. तशे खुबशे लोक आसा जे गोंया सांबाळपाक सोदता, बट भितरल्यान तांकां भिरांत आसा. सरकार एक्शन घेत, पुलीस त्रास करीत, आमच्या भुरग्यांचेर नोकरेचेर हात घालीत, हो भंय आसा. बट तांकांय खंय ना खंय भितर उजो पेटयल्लो आसा. वॉट डीड लेट श्री मातानी साल्दाना स्टँड फॉर? ताणें म्हाका बायोलॉजी शिकयल्ली जेन्ना हांव डॉन बॉस्कोन शिकतालो पळय तेन्ना. आनी तेन्नाचें नांव जाणो तो रापणकारा खातीर खुबशे उलयतालो. जेन्ना आमकां शिकयतालो 5-10 मिनटां लास्टाक तो तें सांगतालो आमकां. जेन्ना वाडले कळून आयले, दीस वॉज इन अर्ली 80s. ताणें लढाय इन 70s स्टार्ट केली. आयज पळय कितें चल्लां ताजे उतरांचो आयज आमकां मिनींग कळटा. जे आमचे फॉर एग्जाम्पल फिशरीज डिपार्टमेंट ते आमचे आवय बापूय जाल्ले आसा. ताणेच फिशरमॅनांक डिवायड करून दवरलेले आसा. म्हणजे पळय, जो फिशिंग मिनिस्टर आसा, फिशरीज मिनिस्टर, तो मोठ्या मोठ्या लोकां बरोबर नॉर्वे बिर्मे सगळ्याक भोंवता. हातून दाखयता सगळे कॉम्प्रोमायज आसा. सो कोण पळयतलो? मे बी ताणें तें विजन पळयल्लें तेन्ना अशें जातलें म्हूण. आयज हांगा खुबशे आमचे फिशींग कम्युनिटीचे भाव आसात. हांव तांचे कडेन विनंती करतां, एकवट हाडया. आयजूच हांवें बाब वॉलेन्सियोक सांगलां आनी आमचे हांगा वडील आसा बाब आग्नेल, तांचे फुडल्यान हो एकवट आख्खे गोंयभर जावपाक जाय. कित्याक आयचे तर बजेट पयशी लेटस्ट बजेट दिलां ते 70% पळय दिलां ते डिफरंट टायप ऑफ फिशींग. कसलें केज फार्मींग, ऑल दॅट आर्टिफिशियल दीस. बट 30%च दिलां ल्हान फिशरमॅनाक, ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक. तातूंत कितें जातलें म्हणजे हांकां काबार करपाचें सगळो प्लॅन आसा. हांगच्यान आमी एकवटान फुडें व्हरया. ताजे जे विचार आशिल्ले लेट श्री मातानी साल्दानाचे विचार फुडें व्हरया. दिस इज द ओन्ली वे. बिकॉज फिशींग कम्युनिटी जावं रेंदेर जावं आमचे दुसरे ट्रेडिशनल कम्युनिटी आर आयडेंटिफायड विथ द आयडेंटिटी ऑफ गोवा, अस्मिताय. एंड फिशींग कम्युनिटी प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. आमचे न्हंयो गेल्ल्यो आसा, आमचो जो शोरलायन आसा तोय काडून दिल्लो आसा एमपीटीच्या ताब्यांत. फक्त नुस्तेकार भाव आनी भयणी आमच्यो हे गोंया सेव करूंक जाता. आयच्या दिसाक हांव लोकांक एक मेसेज दिवपाक सोदतां. बाब आमचो मातानी साल्दाना आज सोंपोन गेल्यार सोंपलो. 10 वर्सां जावन गेली आनी तेजो आज बर्थडे 76 वर्सांचो. आनी हे तेजे बर्थडे निमित्तान आमी सगळ्या गोंयच्या रापणकाराच्या एकवट, तेच बरोबर आमचो कास्तार आनी हेर बाकीचे भाव ताका एक रिस्पेक्ट असो वीश करपाक फुडें खूब रावले. जेन्ना मातानी पॉलिटिकान 2002 येयलो, तेज्या पयलो पॉलिटिक्स नासतना तो गोंयच्या पासत खूब आउल्लो, झगडलो. एसीझाडाचेर झगडलो, मेगा प्रोजेक्टाचेर झगडलो, ज्युआरी फॅक्टरीचेर झगडलो, मेथा एक्सप्रेसचेर झगडलो. आनी ह्यो वस्तू वायट म्हणून ताणें लोकांक दाखोवन दिल्यो आनी थोडे बहुत ताणें फॅक्टरी लायलो बंद केल्यो. आयज खरें म्हळ्यार आमकां दूख दिसता. आयज मातानी मेले उबो रावन मातानीक आमी सांगोन कांयशें दिसता. कुठोर आमची काळजांतली भावना आमी ताका सांगतात, तो कुयतोर रावन आमची आयकता. जेन्ना मातानी वावुरलो
पर्यावरण सांबाळपाक मातांनी आविल्लो गोंयचें बरेपण हाडपाक गोंया राखून दवरपाक आनी तो पॉलिटिकान भितर सरतना ते एकूच विजन आसलें तें म्हणल्यार गोंय सांबाळपाचें गोंयकारांक राखून दवरपाचें गोंयचे बारीक जनतेक वयर काडपाची हेच तेजे मनांत आसलें तेजे मनांत केन्ना येवंक ना आपूण कितले पयशे करतलो आपूण केन्ना गिरेस्त जातलो आपूण केन्ना बोंगले बांदतलो केन्ना आपूण श्रीमंतान बसतलो हे तेजे मनांत केन्नाय हाडूंक ना गरीबपणान जियेलो गरीबपणान काम केलें गरीबपणान लोकांक सांबाळलें आनी गरीबपणान मेलो आज मातांनी जीव आसतना हे वायट संघटनेक लागून तो आपल्या कुडींतल्यान दुकान दोड्यांतल्यान घडयतालो आज तो मेल्या उपरांत तेजे वचम्यांतली दुकान घोटां आसतलीं हें आज आमच्या गोंयांत कितें घोटा तें चोय मातांनी जे कार्य जे आसा जे उतरां जे आसा आमी स्वताच उगडास करता आनी तेणेन कशें शिकयलां मुखार वचपाक आमी त्या पावल्याचेर म्हाका दिसता आमी मुखार वता 1973 ही चळवळ स्टार्ट जाल्ली आनी आजून पासून ही चळवळ चालू आसा आमी आयज पळयलेलें आसा की फिशींग कम्युनिटीक जे कार्य आमी केल्लें 1973 म्हाका दिसता आमची लेट लिडर माथानी साल्दाना मरीन रेग्युलेशन एक्ट स्थापीत जालो आमी झगडोन गोवा पोल्युशन एक्ट स्थापीत जालो आमी झगडोन कोस्टल रेग्युलेशन झोन स्थापीत जालो आमी झगडोन अशें करून जायते एक्ट्स जे माथानी लिडरशीप घेवन जीआरईची आनी नॅशनल फिश वर्कर फोरमाची आख्खे इंडियेची पळय आमी जे माथानी कोस्टल एरिया भोंवलो आख्खे इंडियेची युनिटी करपाक ह्या युनिटीन आमकां गोंयचे फिशरमॅनाक इंडियेचे फिशरमॅनाक आनी इंडियेचे पर्यावरणाक जायतो फायदो जालो पूण आयज आमी पळयता की फिशरमॅन आयज काबार जाता फिशींग कम्युनिटी आयज काबार जाता जे पर्यावरण राखपाचें जे कोस्टल इकॉलॉजी जी दुसरी इकॉलॉजी आसा ती आयज काबार जाता आयज इन द नेम ऑफ सागरमाला आयज दोर्यो व्हरपाचो प्लॅनिंग आसा नेम ऑफ सागरमाला आयज न्हंय व्हरपाची प्लॅनिंग आसा आयज कोल एक्सपान्शन प्लॅनाक लागून आयज फिशरमॅनाक डिस्प्लेस करता कार्यावळा नोटीस येता फायना नोटीस येता पूण हें खंय ना खंय जे फिशरमॅन जे सेंचुरीज प्रोफेशन घेवन आसा सेंचुरी ओल्ड प्रोफेशन घेवन आहा खंय ना खंय डिस्प्लेस जाता आनी आमचे तरणाटे जे फिशरमॅन आसा ते आयज हेका लागून आयज भायर वता आयज कोण परत फिशिंगान वचपाक सोदना कित्याक सरकारान फिशरमॅनाक काबार करपाचो प्रयत्न केलेलो आसा आयज कायदे पास केलेले आसा एलईडी लायट बॅन बुल ट्रॉलिंग बॅन आयज बायली बोट मालपे बोट रत्नागिरी बोट सगळे बोट आयज भितर आमचे गोंयचे टेरिटोरियल बोटान येता पण खंय ना खंय सरकार अजून पासून हिंगा फेल जालो आसा आमकडेन अजून पासून मेकॅनिझम ना जी फिशरीज डिपार्टमेंट स्थापीत जाल्ली टील डेट आमकडेन आयज मेकॅनिझम ना इलिगल फिशींग नाल्यार इलिगल गियर्स ऑर इलिगल जे रेग्युलेशन आसा पाडपाक ते अजून पासून आमकडेन सिस्टम ना